माय मगाचो येवकार हांव भक्ती पै बाळगी. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हापसा वीज खात्यांत कोसळ्ळो स्लॅब, वाटावले लोक. प्रिंटराचो सत्यानाश, मनशाच्या सत्यानाशाची पळयतात वाट, म्हापशेकारांनी मारले टोंट. अधिवेशनात आमदारांनी विश्वजीत राणेचेर गसगसायलो प्रश्नांचो पावस. गोंयच्या शेतकारांचेर हावळ, पिकावळींची जाता नासाडी. माकड शेकरे घालतात धुमाकूळ, मंत्र्यान दखल घेवपाचे दिले उतर. पेडण्या उदकाचे बील पावले 4,000चेर. गोंयकारांचेर आर्थीक भार, वांगडाच दिली 5 म्हयन्याची बिलां. गोंयकारांचे काळीज कल्ल जाला. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. म्हापसा वीज खात्याच्या स्लॅपाचे कुडके पडले. कार्यालयांतलो प्रिंटर डॅमेज जालो. ह्या इमारतीची अवतिकाय बरीच पेड्ड्यार आसा. सरकारी कर्मचारी वर्ग काम करतात, पूण सुदैवान कोणाक कसलीच दुखापत जावंक ना. हो कोसळून कामगाराचेर पडिल्लो जाल्यार हाका जापसालदार कोण आसपाचो? संबंधितांनी कारवाय करपाची मागणी लोकांनी केल्या. आम्ही आता हांगा पळोवपाक इलेक्ट्रिसिटी म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसान. हांगा परिस्थिती अशी आसा की वता थंय सगळ्या स्लॅबांचे कुडके पडूंक लागल्या. वता थंय वयर गेले ते इंजिनियरींग सेक्शनान आज तर फॉल सिलींग आसा. आतां फॉल सिलिंगाच्या भितर कितें आसा तें कोणाच्या नजरेक येना, पूण आज पडटकच कळ्ळें, कारण ते वयले फूल सिमेंट जे आसा, कॉन्क्रीट आसा, ते कुडके ताचे जावन तुटून ते फॉल सिलिंगार पडले आनी फॉल सिलिंग सकयल पडले. अशी परिस्थिती आज पळोवंक मेळटा. आनी आतां जर तो पोर्शन पळयत जाल्यार सारकें कळटा की तो स्लॅब वीक जाल्लो आसा. 1986 नोव्हेंबरान ही बिल्डींग इनॉग्रेट केल्ली, म्हणजे ह्या नोव्हेंबरान ताका 40 वर्सां जाता ह्या बिल्डिंगेक. सो 40 वर्सां ही बिल्डींग तशी, आनी तातूंत लोक सगळे काम करतात, लोक हांगा येतात, हांगचो स्टाफ आसा, प्लस इलेक्ट्रिसिटी अशें डिपार्टमेंट की लोकांक एवरी डे ताची गरज लागता. कितें ना कितें कामाक बिलां भरपाक लोक येता, कंप्लेंट करपाक येता. हे कंप्लेंट सेक्शनान जर भितर पळयत जाल्यार वचपाची माणसुकी ना, केन्ना हड्ड्यार कितें पडत तें सांगूंक जायना. अशी परिस्थिती हांगा जाल्ली आसा. हरशी गव्हर्मेंट बिल्डिंग जी आसा ते 35 वर्सां जातकच ताची स्टॅबिलिटी रिपोर्ट काडटा, आनी मागीर जर ती नॉट फॉर यूज आसा जाल्यार ते डिक्लेअर करता की ते स्टेबल ना कन्स्ट्रक्शन एंड ते डेमोलिश करूंक जाय म्हणून. आज अजून मेरेन कित्याक स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जी आसा, हांवें म्हायती काडल्या ताच्या प्रमाणे सांगता की स्टॅबिलिटी रिपोर्ट जो आसा तो 5-6 वर्सां पयलीं केला, म्हणजे 35 वर्सां जावन PWDन स्टॅबिलिटी रिपोर्ट केल्लो, पूण गव्हर्मेंटाक कांयच पडिल्लें ना. हांगा कितें जालां, हांगा जो मनीस पडूंक जाय तो पडना, पूण हांगा स्लॅब पडटा. म्हापशा तूं वता ते बिल्डिंगेंचे मार्केटान वच, थंय स्लॅब पडटा, म्हणजे ते कोसळटा सगळें. इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान वच, थंय कोसळटा. बाकीच्या खंयच्याय बिल्डिंगेन, कारण जे डेव्हलपमेंट म्हापशान जाल्ले ते हाजे वयल्यान कळटा की 40 वर्सां पयलीं डेव्हलपमेंट जाला म्हापशान. ह्या 40 वर्सां कांयच डेव्हलपमेंट जावंक ना. Teka already last 3 months or 6 months we are trying to move out from this building. We know that condition of the building, but we are trying to find out a new space. Already we have identified 2 places. One is BSNL building and second one is municipality new building. Both places we are doing formalities. Only what happened, BSNL building they have quoted very high, 250%. And municipality building they are ready to give us, but before monsoon we will be shifting anyhow. And another third solution is we are constructing new building which is ground plus 3 building at Mapsa Housing Board. It is our own land. There ground plus 3 big building with both offices, division 6, division 17, whatever this our civil work plus MRT, canteen, everything will come. गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकर, गौतमी गांवकर आनी वैष्णवी साळगांवकर. अधिवेशनात आमदारांनी वेगवेगळे प्रश्न उजवाडाक हाडल्यात. गोंयच्या शेतकारांक पिकावळ करूनय ताचो फायदो जायना.
रानटी जनावरां लोकवस्तीत घुसून पिकावळीची नासाडी करतात. माडयो, माड आदी पिकावळीक पुराय लुकसाण सोंसचें पडटा. हाचेर मंत्र्यान फक्त कागदी जापो दिल्यात. जापो मेळटात पूण अस्तित्वात कांयच ना अशें म्हणत दिवचलचो आमदार चंद्रकांत शेटयेन विश्वजीत राणेक धारेर धरलो. आमी सरकारान 5 ते 6 लाख फ्रूट बेरिंग झाडां लायल्यात, देखून खेती शेकरे लोकांच्या पिकावळींत येवचे न्ही म्हण. हाचेर पुराय तरेन दखल घेवन आनी मुखेलमंत्र्याकडेन उलोवन येवजण काडटलो. विश्वजीत राणेन अधिवेशनात जाप दिली. हो जो माकडांचो जो हल्ली माकड जे आसात ते इतले हल्ली त्रास करतात, ही लोकांची परत परत कंप्लेंट असली. ही कंप्लेंट असली म्हणून हांव एकदा स्टार क्वेश्चन घातलेलो, 2दा 0 ओवर घातलेले. आणि आता जर इतले जाल्यार माकडांका भंय बी काय ना. खास करून आमच्या लाठंबरसे एरियेक आसा ते सरळ घरान वतात. आणि जे उत्तर दिला म्हाका म्हणजे आणि जे मिनिस्टर सरान ते जर उत्तर पळयशीत जाल्यार ताचेर असो म्हणजे काय इट लुक्स मोर ऑफ अ एकाडेमीक उत्तर कशें, म्हणजे उत्तर कागदी उत्तर दिवपाक जाय. सकयल ग्राउंड लेवलार कांयच जावंक ना. आणि लास्ट 1.5-2 वर्सां हांव ही गोष्ट फॉलोअप करता. सो त्या खातीर म्हाका मंत्र्याक पयलो प्रश्न विचारपाक जाय. तांच्यांनी आता खूप उत्तर दिला की 24/7 हेल्पलायन आसा, तांच्यांनी वचून ती इन्स्पेक्शन केला, ती गार्बेज आसा ती प्रॉपरली डिस्पोज करपाची अशें सगळें सांगलां. आणि एकदा एक होच क्वेश्चन हांवें विचारलेलो 1 वर्सा पयलीं, तेन्ना म्हाका एक उत्तर कितें दिला ना 5 वर्सां पयलीं आमचो ऑनरेबल करीक 2020 रेजिनाल्डान विचारलेले, ताका याद आसतली. आनी तेन्ना उत्तर कितें दिलें की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज जंगलान लायतले, तांच्या खातीर त्या माकडां खातीर होणके काडून उदक बी दवरतले. सो म्हजो प्रश्न पयलोच विचारपाक आसा, तुमी एक्झॅक्टली डिपार्टमेंटाक ह्या विशया खातीर कितें कितें केल्यात, आनी जर कितें केल्यात जाल्यार ताचो स्टॅटिस्टीक कितें, म्हणजे ताची इम्प्रुवमेंट जाला काय ना, काय आमी ह्या गोष्टीक कांयच करूं शकना, कित्याक अल्टिमेटली लोकांक रिजल्ट जाय. एकेडेमीक उत्तर दिला म्हणजे हांव मान्य करता की एकेडेमीक उत्तर म्हणजे जें उत्तर दिवंक जाय डिपार्टमेंटाक जर तुमी विचारल्यार डिपार्टमेंट ह्याच तरेन सगळें जस्टिफिकेशन उत्तर आमी दितलें की ह्यो गोश्टी करपाक जाय. पूण जे त्रास जाता तुमकां, जे खेती आमी म्हणटा जो त्रास जाता आनी गांवांनी येता आनी अक्षरशः अंदाधुंदी सगळे कडेन आनी नुकसान जाता. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबरान जें सांगलां, आमी ऑलरेडी PCCF आनी सगळ्यांक आमी ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिल्लें आसा. नॉट ओन्ली वॉटर बॉडीज, गेल्या इतल्या वर्सां आमच्या जंगलान फॉरेस्टान ह्या तरेचे आमकां गरज आशिल्ली की आमी फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी हे सगळे गोश्टी लावन दोरेड्याचो प्रश्न शेतकऱ्यांचो नुकसान करता, कित्याक तांकां त्या तरेचें खाद्य रानान गावना. म्हणून ऑलरेडी डायरेक्शन दिल्लें आसा. तुमी प्लॅन जेन्ना सबमीट दिल्ली करता तेन्ना तुमी योग्य तरेचे परमिशन घेवन आनी कितें करपाक जाय की तुमकां ग्रेजींग ग्राउंड्स आनी ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर भितर जर व्हेले आनी वॉटर बॉडीज आमी करता, वॉटर बॉडीज केल्ले आसा आनी ह्यो सगळे करपाक म्हणून आमी तांकां डायरेक्शन दिल्लें आसा. तांकां आतांच न्हू डायरेक्शन, तांकां ऑलरेडी चालू केल्लें आसा. ह्या वर्सा आमी कमीत कमी एक 5 ते 6 लाख आमी झाडां ऑलरेडी भितर जंगलान आमी लायिल्ले आसा, फ्रूट बेरिंग ट्रीज आनी वेगळे तरेचे स्पिशीज जे माध्यमांतल्यान ह्यो गांवां कडेन पावचे ना. पूण ह्यो गोश्टी करपाक एक कंटिन्युअस प्लॅन जाय. 1.5 वर्सां करता. हे एरियेक तुमी केन्ना हो इम्प्लिमेंट करतल्यात? म्हाका एश्युरन्स दिया. ह्या एरियेक नानोडे आनी हांगा भटवाडी म्हणटा ते एरियेक केन्ना करतल्यात? ते जेन्ना एकदा हांव सांगले तेन्ना येवन ते पळोवन गेले, त्याच्या नंतर कांयच ना करूं. हे एरिया केन्ना करतात? हांव तुमकां PCCF आनी APCCF आनी DCF जो वायल्ड लायफ आहा तांकां घेवन तुमकां ह्या सेशनाच्या टायमानूच फाल्यां डिमांड जातकूच आमी हांगाच मिटींग आमी घेवन तुमी मागीर तांकां आपूण हाडून तुमी ताका स्ट्रिक्ट डायरेक्शन तुमी दिवं शकतात. राज्यात सैम पर्यटनाची उदरगत करतना आमी सैमाची जतनाय घेवंक जाय. रानान कोयर उडोवचो न्हू. ह्यो सुवाती नाजूक आसात आनी तांकां सहज त्रास जावंक शकतात. इको ट्युरिझमाच्या नांवान आमी सैमाचो नाश करूंक शकनात. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावान सांगले. ओलांगणी कुंकोळच्या गांवांत माकड आहले म्हणून ते सारखे 8 आहले घराचे, सारखे 8 आनी माकड उडी मारता. आज खास करून जरी तर उत्तर चोयल्यार सुद्दां सर आनी चंद्रकांत शेट्टी म्हणटा माकडाक केल्ली यंत्रणा आहा काय मग एनी मेकॅनिझम माकडां जरी तर चोयल्यार आज दीस इज अ do you have a human wildlife conflict management policy? This is what is lacking in the state of Goa. Kerala and Karnataka has this policy because they have structured protocol state level committees and ring fenced budgets. So is there any budget for this? Because there is a gap between the agriculture department and the forest department. Kasle formal mechanism na. This gap is with your answer admits it. आता
गोवा वायल्ड लायफ डिव्हिजन जे बाब चंद्रकांत शेट्टीन सांगलां, इट लॅक्स अप एनी सॉर्ट ऑफ पब्लिश्ड डेटा. There is no data, there is no study on monkey population or on the troop. What is your plan? What is the timeline? There is no budget allocation. There are no targets, no accountability. स्पीकर, ऑनरेबल लिडर ऑपोजिशन जे सांगला, हांव मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करता, कित्याक हें करपाक हरकत कांय ना. आनी मेन म्हणजे कित्याक की तुमी जे सजेशन ते दिल्या ते लेजिस्लेटर एक मतदारसंघात मर्यादीत न्हू तो. आनी हे हांवें जर पॉलिसी ह्या तरेची एक पॉलिसी केरला कितें आहा ते केरला वायल्ड लायफ Wildlife Institute of India, Dehradun is interested with formulation of this human wildlife conflict report on Goa. आणि आम्ही ऑलरेडी 3.5 कोटी कॅम्पा फंडान ऑलरेडी आम्ही दवरलेले आसा. हे प्रोविजन आसा आमचे कडेन, पूण ते तुमी जे सजेस्ट केल्या that there should be a proper structured framework. I totally agree with you that there should be a totally proper framework. But let me discuss with the Honorable Chief Minister that and get these policies what are actually being implemented in other states and what is the structured format in the other states. And I can assure you that we will call for this immediately. मंत्र्यान सांगलें 4 मतदारसंघातून नाव काडलें केपें, म्हाका दिसता केपें काड, because and it is between you, forest and the agriculture minister also. Both are बाकी आणून तुका तो फायनान्स दिना, पयशे दिना कितें खबर ना. बट म्हाका दिसता फॉरेस्ट मिनिस्टर प्लीज, इट इज व्हेरी सिरियस. आमगेले जे ST भाव आहाय ते इतली तेंगे त्रास 3-4 म्हयन्यान काडाय आनी पिकावळ जाता तेन्ना ते नानसान वयता. आमचे सगळे शेतकार जे आपल्या शेताच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग ट्रीज लायतात. आमी बायलां म्हणून आमच्या घराच्या भोंवतणी फ्रूट बेरिंग प्लांट्स लायतात. एट द एंड ऑफ द डे ऑल दीज मंकीज कम फ्रॉम द hills and destroy all our plants. हो विषय हांव PCCF कडेन कालूच चर्चा केल्या की बाबा हे खेती जे आहा हे बायसन्स जे आहा हे गव रेडे जे आमी म्हणटा ते गांवांत येता कित्या खातीर. हे इतल्या वर्सां जर ऑनगोईंग जर चालू आशिल्लें, आयज आमी फाल्यां हे 1 वर्सा काय 2 वर्सां भितर हो विशय सोडूं शकना. आनी म्हणून आयज एलओपीन जे सांगलां हे बरें सजेशन केल्लें आसा. पूण म्हाका बी स्टेटमेंट करपाचे पयलीं मुख्यमंत्री कडेन चर्चा हांवें सांगलेलें आसा आनी तांकां आयजूच सांगता तांकां की असेंब्ली क्वेश्चनार जाल्या उपरांत की तुमच्या कावंटर पार्ट कडल्यान बाकीच्या राज्यांत कितें पॉलिसी आहा ते हाडा. आनी जो पर्यंत स्पीकर सर एक टायम बाउंड आमी हेजेर लक्ष दिना आनी टायम बाउंड आमी ते कॅम्पांतले फंड योग्य तरेन तेजो वापर करून आमी खंय खंय मॅपिंग करपाक जाय, खंय खंय एरिया आमी करपाक जाय, तो प्लॅन हांव तांकां सांगता की असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं. कित्याक वेळ हांवें जर सांगलें ते आमी करया ते केन्ना जावचें ना. तांकां हांव स्पश्ट सांगतलो की ह्या असेंब्ली सेशन जावपाचे पयलीं मॅपिंग करून आमकां दिया. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, गौतमी गांवकार आनी अरुण नाईक. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. पेडण्या उदकाचें बील 4,000चेर पावले. लोकांक दर म्हयन्याचे उदकाचे बील दिवंक नाशिल्ल्यान आनी एकदांच बिलां दिल्ल्यान मोरजे आनी पेड्डेकारांनी सरकाराचेर टिका केल्या. मिटर रिडरांक वेंचणुकेचें काम दिलें खंय, ताका लागून बील वांटपांत कळाव जालो. पूण सामान्य मनशाच्या आर्थीक भाराचेर कोण दखल घेतलो? गोंयकारांक प्रश्न पडला. ना जालां कशें की ते जे कोण मिटर रिडर आसलेले तांकां इलेक्शन कसली तरी इलेक्शन ड्युटी घातलेले गेल्ले कितें ते सर चालू आसलेले ताका लागून. सो जे म्हयन्याक जी बिलां ही आसली ती बिलां येवपाची बंद जाली आनी हांकां एकदांच आतां सगळ्यांक बील भरकस येवन 5 म्हयन्याचे एकदांच येयला. आतां कितले 5,000 कितें 4,185 कितें तरी येयला ताका. तो बाबडो डेली वेजीसाचेर काम करपी म्हणजे पेंटींग काम करता, तो दिसा कितें पयशे मेळटा ते आतां एकदांच तेजे हरशीं आनी खुबश्या लोकांक हरशीं ते एकदांच भरूंक जायना. म्हणून आमी इन्क्वायरी करपाक आयज PWD डिपार्टमेंटान येयल्ले. आमी AE मोरजकाराक मेळ्ळे. थंय आमकां कळ्ळें की बिलाक लागून एक सेपरेट AE आसा आनी तेच्या अंडर 3 जाण सेपरेट JE आसा जे फक्त बिलांचे आनी रेव्हेन्यूचे पळयताय. सो हें आमकां कोणाक खबर नासलेली. आतांच आमकां कळ्ळें की ते एक सेपरेट डिपार्टमेंटूय तेंचे आसा ह्या PWD. सो तेका लागून आमी तेंचे हरशीं गेले. सो जो थंय JE कोण आसलो तो म्हणूंक लागलो की तेंचे जे कोण मिटर रिडर आसले ते ड्युटेक आसल्या कारणान ही एकदांच सगळ्यांक बिलां येयल्यात. सो तेका लागून ते कितें म्हणटात की इन 3 इन्स्टॉलमेंट ते पे करूंक शकतात. पूण ते जर पे करतलो जाल्यार ताका एक एप्लिकेशन दिवपाचें पडटा आनी एक DD काडपाची पडटा जी बिलाचेर निमाणें जे नांव बरयलेलें आसा त्या नांवान ती DD काडूंक जाय. सो ती DD काडून ते 3 इन्स्टॉलमेंटान भरपाचें पडटा. आतां ह्यो जाला कितें की लोकांक फुकटचो ह्यो त्रास मेळ्ळो आसा
कारण की हांगासर लोक 300-400 रुपया कितें बील येतलें आतां 5 म्हयन्यांनी एकदां 4,000 कितें तरी येयला ते सुबेज कशें दिसता. सो म्हाका दिसता हेज्या फुडें तरी अशें जावपाचें न्हू. एटलिस्ट लोकांक जे बारीक बारीक लोकांचेर जे त्रास जाता ते तरी खंय त्रास कमी करपाचे हेजेर सरकारान चड विचार करपाचो गरज आसा. आतां जाता कशें की आमचे अशीं थोडीं बायलां येतात ती म्हणटा सरकार आमकां 1,500 रुपया गृह आधार दिता आनी लायटीची बिलां 2,000 काडून दितात. सो तो गृह आधार तरी सारको म्हयन्याच्या म्हयन्याक दिल्लो जाल्यार लायटीची बिलां पे करूंक मेळपाची. आतां लायटीच्योय बिलां उदकाच्योय बिलां एकदां येयला आनी गृह आधार जे 1,500 मेळ आसले तेवूय आतां 3-4 म्हयने जाले बंद जाल्लेले आसा. सो सरकार दोनूय वाटेन सतायता. आता इतकी बिला येयली न्हू, आता 4,000 5 म्हयन्यांक 4,000 आमचे सांग नाका ती बिला भरपाक. हय ती खंय भरतलो हे म्हणटात 3 टायम म्हणजे 4,000 भरूचेच पडटले म्हणटात ते. महिन्यांक बिल दिवंक ना, महिन्यांक बिल येवंक ना. हय महिन्यांक बिल येवंक ना, 5 म्हयन्याचं बिल आमकां तेच जायना न्हू. आमी अशे काम करतले रोजगार आनी हे करतले कशे बिल फारीक करतले. उदक पूण नियमीत येताले. उदक नेहमी येता पूण काय आता मीटर हे काढून गेले ते म्हणटा मीटर सारको आसा म्हणटा. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, गौतमी गांवकर आणि ओमकार देशप्रभू. रावणफोंड मडगांव भुंयगत इंटरनेट केबलिंगाच्या कामाक लागून खणिल्ल्या फोंडांत 42 वर्सां पिरायेचो एक तरणाटो पडलो. गंभीर जखमी जावन ताचेर गोमेकोत उपचार चालू आसात. मडगांव पुलिसांनी पंचनामा करून खणकाम करप्यांचे आड निश्काळजीपणाचो गुन्यांव दाखल केलो. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आमी आसात ते रावणफोंडांक आसात आनी आमी रावणफोंडार तुमकां दाखयतात की हे जे इंटरनेट केबल घालपाक जे डिगींग केले कडेन आसा आनी ते कोण आसा ते तशें दवरले कडेन आसात. लास्ट टायम आमी सांगले की हितूंक कोणी पडोन मोडसर एक सरकार जाग जातलो, या PWD ऑथॉरिटी जी आसा ही जागी जाता म्हणून. आज अजूनही ते जागी जाले नात. आज राती हितूंक एक बायक पडली, पयर एक पडली आनी कालची राती एक पडली आनी जो बायक स्कूटर चलयतालो तो मडगांवच्या हॉस्पिटलांत एडमीट आसा आनी थंय सावन ताका बांबोळी धाडले कडेन आसा. आमी सदां सांगतात की हांगा सेफ्टी काय ना म्हणून. आतां जेन्ना रोड डिगींग करपाक जेन्ना परमिशन घेता त्या टायमार ऑथॉरिटीन कोणी पळोवप, PWD ऑथॉरिटीन पळोवप काय कलेक्टरान पळोवप, हो एक प्रश्न निर्माण जाले कडेन आसा. हांगा एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट म्हणल्यार हे आमचे इंटरनेट केबलिंगाचे खड्डो मारून दवरलो. लास्ट टायम आमी सांगिल्लें कोंकण रेल्वेच्या मडगांव कोंकण रेल्वे स्टेशनाच्या समोर, हांगाय तशें जाल्लें. आनी हांगा खड्डो मारला आनी तसो दवरला. हो वर्क इन प्रोग्रेस हो बोर्ड हातां लायला. आनीक जो पडलो न्हू ताजे हात, दोनी हात आनीक एक पांय आनी तशें तोंडाचें फुटला आहा, हात पांय मोडिल्लो आहा. म्हाका दिसता हे नेटाचें काम करतात ते जबाबदारी घेयत ना. कित्याक हो बोर्ड आतां हाडून लायला, टेपींग बी आतां केल्लें आहा. हे अशें दिसता हे लोकांचो जीव घेवपाचो पाळी आयिल्ली आहा. कित्याक हे कॉन्ट्रॅक्टरान बरे भशेन आपले काम करपाक जाय आशिल्लें. हांगा कंटिन्यूस लोक रेल्वे स्टेशनार वता येता. आतां रातचे कितें ट्रेन आसता रातचे लोक येतात, खड्डो ट्रेनार बोट सुद्दां लावूंक ना, आतां लायला. अशें म्हाका दिसता पट्टरे लायतात. अशें दिसता ते लोकांचे केअर करीत ना. एक फावट मनशाचें लायफ गेल्यार परत मेळना. जर तुमी काम करता ते सवलतीन करपाक जाय. गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत, गौतमी गांवकार आणि ओमकार देशप्रभू. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. गोंयभर उश्ण आनी सुकें वातावरण तिगून उरतलें. उश्णतायेंत वाड जायत आसा. नितळ मळब दिश्टी पडटलें. हवामान खात्याच्या अदमासा प्रमाण हेच वातावरण कांय दीस आसपाची शक्यताय आशिल्ल्यान उश्णतायेंतल्यान सादूर रावपाचो उलो हवामान खात्यान मारला. गोंयांत दिसाचें तापमान 33 ते 34 डिग्री सेल्सियस आसपाची शक्यताय आसा. जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 24 ते 25 डिग्री सेल्सियस आसूं येता. खास करून दर्यादेगेवेल्या वाठारांनी आर्द्रताय लेगीत चड उरपाची शक्यताय आसा. कांय वाठारांनी सकाळच्या वेळार हलके धुके आसतले. उष्णताय वाडिल्ल्यान दनपारच्या वेळार लोकांनी जतनाय घेवची असो सल्लो हवामान खात्यान दिला. नितळ मळबाची शक्यताय, तापमानांत वाड, हवामानाची स्थिरताय, उष्णतायेंत घेवची जतनाय. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365.
गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365 मोग आसो.